गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली संघटनेन गोंयच्या चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयल्लें. जो एग्रीमेंट गोंय सरकारान GMR लागीं केला तातूंत बेकायदेशीरपणां आसात म्हण ह्या पत्रांत सांगलां. हाची दक्षता खात्या मार्फत चवकशी करची म्हण मागणी गोवन्स फॉर दाबोळी संघटनेन केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आम्ही आमच्या गोंयचे चीफ सेक्रेटरीक एक चीट बरोवन दिल्या ह्या म्हयन्याचे 20 तारखेर आनी हे चिठीन ताका सांगलां की जो एग्रीमेंट गोवा गव्हर्मेंटान डिवेलपर GMR लागीं केला तातूंत जायत्यो इलिगलिटीज आसात, प्रोसिजरल लॅप्सीस आसात, ओमिशन्स आसात, इलिगलिटीज आसात. त्या खातीर ताणें एक विजिलन्स इन्क्वायरी सेट करची. हे सगळे इलिगलिटीज आसात ताची बारीक चवकशी करच्या. आनी आमी ताका अशेंय सांगलां 7 दिसां भितर आमकां एक अपॉयंटमेंट दी. आनी जर तर ते आमकां अपॉयंटमेंट दिनात जाल्यार आमी आतां तयार जाल्यात कोर्टांत वचपाक हेंवूय ताका सांगलां. गोंयच्या सरकाराक एअरपोर्ट इश्यूआ विशीं आमी कोर्टांत व्हरोंक राजी आसा आनी आमी तयार जाल्या. कित्याक आमी आतां उलयता ते बेश्टे वाऱ्यार उलयना. आमी सुमार 4,000 पेजीस आनी RTI काडल्यात आनी ह्या डॉक्युमेंटांचेर बेज करून आमचे आर्ग्युमेंट आमी करता. बारकायेन हो डॉक्युमेंट ते काडल्या ते शिकल्या उपरांत आमकां कळोन येयला की हो सरकारान GMR ह्या डिवेलपर एग्रीमेंट केला तो आमकां गोंयकारांक बिलकूल फायद्याचो ना पूण लुकसाणाचो आसा. वयतातूच आमकां सरकारान लुकसाणांत घातल्या.